कैसे है? ये कौन गाड़ी ले लिए? ये अचानक में भयानक गाडी आहे भाई मस्त आहे ना गाइस परवरी ट्रॅफिक पयात आणि वरसून जे वरत वत असा बाजशी खूप पया स्टॅच्यू जात रावला लाईटी पयात गाइस लाईटी बऱ्यो असा राव रे आणि काय नको कितले स्पीडीन वयता ती पळय ही सायकल रेग्युलर बेसिक हेका बेस्ट मातशी एक्सरसाइजूय जातली. सो हे गाइज वेलकम बॅक टू अनदर एपिसोड ऑफ मस्तीखोर गोवन्स. कसे आसात तुम्ही देवाच्या कृपेन बरी आहा म्हणून मागता. आणि आयज तुम्ही पळोवंक शकता हांव सायकल चलयता एक्सेलेटर ओडून 30ची स्पीड आहा आणि हांव वयता म्हापसा आता. काल तुम्ही पळयला आसतलें सायकलीची डिलिव्हरी घेतलेली हांवें बट आयज हांव सायकल रायड करून वयता. एक अलग फील सारकी सायकल चलोवपाची. ओके सो लेट्स डू इट. आणि मेन म्हणटा ते एका पेडल असिस्टूय आहा. बाय चान्स तुम्ही तर मातशें पेडल मारता न्हू जाल्यार ऑटोमॅटीक न्हू एक्सेलेटर हे जाता. ओके एक्सेलेटर लागता मागीर आनी मातशी बरी चलता. पळय हांव बेश्टो एक्सेलेटर सोडला आनी बेश्टो नॉर्मली पेडल मारता आनी कांयच न्हू कितले स्पीडीन वयता ती पळय ही सायकल. रेग्युलर बेसिक हेका बेस्ट मातशी एक्सरसाइजूय जातली आनी पांय दुखले जाल्यार हांव एक्सेलेटर ओडून फुडें वचूंक शकता न्हू. आतां हांव 3 दीस जाले 2 दीस जाले हांव ही सायकल इलेक्ट्रिकूच घेवन भोंवता. गाडी स्टार्ट मारली जाल्यार 2 दीस जाले दिसता आतां. सो बरें आहा म्हाका बरी आहा चलोवपाक. अंकिताय चलयता सायकल ही. आनी हेजे लिंक मेळटा जाल्यार डिस्क्रिप्शनान घालता तुमकां. तुमी ऑनलायन हाडूं शकता डायरेक्ट सायकल घरा हाडून डिलिव्हर करतात ते. बेस्ट पार्ट म्हणटा पळय तो ऑनलायन मातशी न्हू रेट सवाय आहा. सो त्याच टायमार हांवें मातशी पळयलें जाल्यार म्हाका आनीक मातशी सवाय पडटली आसली ऑनलायनूच घेतलेली जाल्यार. ओके इट कॉस्ट मी अरावंड 56,000 ऑफलायन. ओके ऑफलायन म्हाका पडली 56 स्टोराचेर. आनी मातसो तर हांव एफर्ट घालून ऑनलायन चॅक केल्लेली म्हाका ती मेळटली आसली अरावंड 52 नाल्यार 53,000 एटलिस्ट. ओके सो गायज बेसिकली यू कॅन से दीस इज अ प्रॉपर स्कूटर. पण आतां एक्सेलेटर ओडटा पळय हो एक्सेलेटर तेजो पळयला हो एक्सेलेटर ओडटा आनी ती गाडी कशी वयता पळय आरामात सारकी पळयला कांयच टेन्शन ना सुशेगाद वयता. बट हांव न्हू मातसो पेडलूय मारता कित्याक म्हाका मातशें एक्सरसायज करपाक जाय. आनी तुमकां हांवें सांगलां इलेक्ट्रीक हांवें कित्याक घेतल्या पळय ती म्हाज्या पांयान न्हू रॉड आसा. सो बिकॉज ऑफ दॅट नाल्यार कांय इश्यूज नासले. लोक बरे पळयता अशें लोक म्हणटा हें आनी कितें अलग दिसता न्हू पळोवपाक. एट्रॅक्शन ग्रॅब करता सायकल. टायर बियर मोटे आहा न्हू तेजे लोक पळयत उरतात. ओके आतां चडाव आहा स्लोप आहा पळय. सो हांगाल्यान गाडी सायकल ही कांयच न्हू खंय चलता कांयच न्हू खंय हेका कांय फरकूच पडना. हांवें पेडल बिडल कांय मारूंक ना पळय आतां पळय आरामात चडटी काडटा पळय. आतां हांव सर्वीस रोड धरता हायवे धरिना कित्याक हायवेची आनी म्हाजी स्पिडी भितर डिफरन्स आसा न्हू. पळयात आरामात चलता सारकी. दिस इज अ बेस्ट चॉयस हा गायज. म्हाजी कितली एक्सरसाइज जाली प्लस म्हाजे कितले पेट्रोलाचे पयशे वाचले. आय एम सुपर डुपर कितें म्हणटा ते सॅटिस्फायड. वर्थ बायींग म्हणटा पळय तशी हेज्याकून कमी रेटीची आसली बट फिचर्स नासले. हेका खूब फिचर्स आसा. ओके वो आतां हांव आहा 5th गियराचेर. आतां पळय 4थार घातली आतां 3rdaर घातली आतां 2ndaर घातली 1स्टार घातली. फर्स्ट इज अ इको मोड तेजी स्पीड मातशी कमी. ओके सो 5थार घाल स्पोर्ट्स मोडार आनी सुशेगाद चलय सायकल आरामात. बेगीनूय पावलो आनी एक्सरसायजूय जाली आनी रॉकाचें एट्रॅक्शनूय ग्रॅब जाता. पळयतात लोक अशें अशें कितें चलता काय म्हणून येद्दे मोटे टायर बीन न्हू तेजे गाडये भशेन. कैसे है? ये कौन गाड़ी ले लिए?
ये अचानक में भयानक गाड़ी है, वाह भाई वाह, मस्त है ना? कैसी है? ठीक है। चलो। तो गाड़ी दिख रहा है। हाँ गाडी जैसा आहे वो. तो आबूच झालो या कितें काय म्हणत गाडये बशीन कित्याक चलता काय चिंतले तेणी. सो गायज आता म्हाका त्या वाटेन वचोंक जाय आनी मेन बेस्ट पार्ट कितें सांग हाजो सायकलीचो, हेका सायड लायट आहा. आतां सिग्नल लागला सायड लायट मारता हांगासर, सायड लायट पेट्टा पळयलां ही पळय. आता सायड लायट ओडपाची, सुशेगाद त्या वाटेन क्रॉस करपाचो. बेस्ट. झिरो प्रॉब्लेम जालो म्हाका येवपाक हांगा. अमेझींग सारकें. सिग्नल पडला राव वचोनी सिग्नल, हे सारखे डेंजर सिग्नल हांगाले. Okay, so ready to go? West no? अल्ले लोक पळयतात सारकी भुरगीं बी आनी कितें काय म्हणटले. थँक्यू सो मच गायज. आयज तुमच्या खातीर हांव कितें कितें घेवंक पावता. इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू ऑल. आमी आमचो यूट्यूब मस्तीखोर गोवन्स खंयसून खंय पावयलो तुम्ही सगळ्यांनी. थँक्यू सो मच. थँक्यू वन्स अगेन. हे पळोवंक शकता तुमी हांगा पळया गायो आमचे एनिमल्स पळय कचरो प्लास्टीक खाता सगळे. हांवें हांगासर व्हिडिओ घातलेली मागीर तेंच्यांनी हांगासरले सगळे डस्टबिनां बीन काडलेली पूण कचरो आजून लोक थंयच उडयता. व्हेरी बॅड व्हेरी बॅड. सो गायज माझे एक काम आसलें तें केलें हांवें आनी आतां हांव चल्लो घरा आसलो तसो आनी म्हाका मातसो पासून स्ट्रेस फील जायना. आतां कितें आहा तुमकां सांगता, पेडलां जशी तुमी मारता न्हू हेजो ऑटोमॅटीक मोटर एक्टिवेट जाता. ओके, एक्सेलेटर ओडपाची गरज ना आनी एक्सरसायज जाता. आनी तुमकां जाय जाल्यार तुमी एक्सेलेटर ओडून चलया. ओके, आनी हांवें काल एका ओल्ड सारको म्हातारो सारको तो अरावंड आसतलो 85 years ओल्ड तेका पळयलेली सायकल घेवन ही सेम आनी इतलें बरें दिसलें म्हाका तेका सायकल चलयता आसतना पळोवन. अमेझींग सारकी. तो म्हणटा आपणाक बरें पडटा म्हणटा. ओके, हेवी ना ही, लायट वेट, आपणाक गाडी चलोवपाक त्रास जाता. सायकल बेस्ट. आपूण पेडलां मारून आपणाची एक्सरसायजूय जाता आनी प्लस आपूण लायट वेट, पेट्रोल सेवींग, इको फ्रेंडली. चार्ज करपाक हार्डली कितले वगत लागतलो हेका, 4 वरां जाय चार्ज करपाक आनी चार्ज करपाक जाय 5 रुपया. 5 रुपयान तर 70 किलोमीटर चलता. वाय नॉट. चल कितें खावया आतां बेश्टें हांगा. सो गायज हेजे बेस्ट पार्ट कितें जाणा, ताका हॉर्न बीन सगळें आहा. बटन पळय दामता पळय आनी हो बटन दामीत न्हू, दामून धरीत जाल्यार हेडलायट चालू जाता. पण आता काय दाखवू शकना, आता रात काय जावंक न्हू. सो रातचे तुमकां दाखवू शकता हांव हेडलायट. आवयस बस पळय कशी वयता ती कुशिकल्यान सारकी. कांयच फरक पडना बसकारांक. आयज लागला शुक्रारचो मार्केट म्हापसा आनी आमी परत येयल्या मार्केटिंगाक. मातशी भंय दिसता ह्या फावटी कित्याक सांग, गेल्या फावटी कितें जाल्लेलें तें खबर आहा न्हू त्या खातीर. आनी हे पळय दिवाळेच्यो बी लायटी बी येयल्यो हांगासर आनी चलत रावता म्हाका सोडून. आतां कितें पळयना लायटी पळयात गायज, लायटी बऱ्यो बऱ्यो आसा. राव रे, तो म्हाका सोडून चलत रावता मागीर म्हणटा हांव अशें चलता तशें चलता करून. A few moments later. गायज परवरी ट्रॅफिक पळयात आनी वरसून जे वरत वत आसा वाज शीक दनपारची जाला 1 आनी आमी आतां वयता पर्पल फेस्टिवलाक. सॉलिड वत आहा, सॉलिड कडक सारकें. आनी कितल्यो रे बाबा हांगासर ट्रॅफिक जाला ह्या रस्त्यान न्हू. आमी येयल्या गिरीच्या रोडांतल्यान आनी गिरीच्या
रोडान गे व्हरोन विकनाकार तांकां सुद्दां आतां खबर आहा परवरचो मेन रोड सारको ना म्हणून आनी मागीर ते भितरसून काडटात गाडयो रील बी कितल्यो व्हायरल जाल्या परवरच्या रोडाचो सारको फेमस म्हणून नोरावी फ्री ऑफ कॉस्ट मसाज गावतली तुमकां त्या रोडार तुमी येवशीत जाल्यार त्याला गायज आतां आमी फुडें सरता सिग्नल आतां तोडपाचें जालें नोरावी पळयात कितली भिकणां आसात भिकणांचो ट्रॅफिक सगळो गे व्हरोन भिकणां खंयच्यानूय काडटात आनी मागीर ठोकीत वयतात पळय आमकां फायनली हांगासर पार्किंग गावलेली आसा गाडी पार्क करपाक सुद्दां हांगासर जागो ना आनी अविनाय ते धाकटे हेल्मेट हाडला वॉटरमेलनाची शेर डिकीन वचोंक जाय म्हणून व्हडले हेल्मेट म्हणून खंयसर घेवन सांबाळले आमी पर्सन विथ डिसेबिलिटीज आसता पळय कोणाक तांकां ह्यो स्पेशल इलेक्ट्रीक सायकली गेल्ल्यो आसाय पळय पळयला व्हीलचेअर आनी स्कूटर गेल्या पळय तांकां स्पेशली बसोन चलोवपाक हांव पळया स्टॅच्यू जावन रावला पळयला सलमान बाबा पळय आमचो न्यू स्टॉल घातला तेणे सो गायज हांव पावलेलो आसा घरा कडेन ओके इतलो भोंवून येयल्लो आसा आफ्टर 15 किलोमिटर्स कितले तरी चलयले हांवें आनी बॅटरी तरी फूल आसा आतां पळोवया अंकिता कितें रांदता तें ओके सो आयज कितें गो आमगे तिसऱ्यो आज बरें फूल पावर दिवपाचें आजी आमकां खूब दीस जाले काम ना आनी तिसऱ्यांची कितें म्हणून करतले सुकें वोलें सेमी ग्रेवी सामे ग्रेवी आवय बरें काडटाय म्हणून तूं प्रोफेशनल ते नुस्तेकान कशी हय नुस्तेकान हांव ओके सो आयज आमगेर आहा तिसऱ्यांचें सुकें आनी फूल पावर रायस ओके सो म्हाका एक सांग तुजो सायकलीचो एक्सपिरियन्स कसो आसा आवड टू गुड म्हाका मज्जा येता ती सायकल चलोवपाक हांव ती सायकल घेवपाक नुस्तें व्हरपाक बी वयतले खंय सांग बेतीन आमी बेतीन या हांगाल्यान हय या म्हणजे आनी तूं कितले 23 किलोमिटर्स या चलोवपाक मजा येतली न्हू हय कितें म्हणटा कितले दीस जाले हांव तुका तेच सांगताले वचपाचें ओके सो गायज आमी चिंतला कितें जाणा तोंड म्हाजें तोंड शायन जाता आसतलें न्हू कसले तरी हेजे सिरम तोंडाक लावपाचें कितें तें पिलग्रिम्साचे सिरम ते कितें तरी तुमकां घातलेले पळय लिंक घातलेलो पळय तें लायला आय डोंट नो कितें उलयता हांव सायकल घेवन आमी न्हू अशी पणजे वचोन अशी बेतीन सकयल नुस्तें घेवन वयपाचें न्हू सायकल घेवन सो कोणाक हो ब्लॉग पळोवपाक जाय इंट्रस्टींग खाजी सारको जाल्यार कॉमेंट करून सांगा आमकां न्हू या काय नाका या तर हांगाच्यान सारके 15 किलोमीटर न्हू पणजे फूल पावर मज्जा येतली 15 म्हणजे अशें कांयच न्हू कशें पण कितें आहा चॅलेंजीस खूब आहा सायकल न्हू ती कितलें म्हटल्यार न्हू हय कुत्रे धांवतले फाटसून आनी काय बेडरूमाची कितें करया पेंट मारपाक पेंट चेंज करया बुताडगो गो चेंज करया न्हू हय गायज तुमी सांगात आमचे व्हिडिओ अशे दिसना की डल कशे ह्या रुमान अशें डल काय दिसता सो चित्ता हेजो पेंट चेंज करून मातशे लायटी बऱ्यो घालपाच्यो आनी येस करया फूल पावर सो गायज तुमकां खबर आसा हांवें इलेक्ट्रीक सायकल कित्याक हाडला ती पाय दाखय रे पाय दाखय पाय पळयात तेज्या पायांक आसा प्लेटी न्हू रे हांवें कितली वर्सां जाली खूब वर्सां जाली सो त्या खातीर हांवें इलेक्ट्रीक सायकल हाडल्या कित्याक म्हाज्या पांयार चड पेस पडोंक जायना पूण बट बेस्ट हा मजा येता पॅडल मार 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 एक्सरसायजूय जाता आनी थकलो जाल्यार एक्सिलेटर ओड आनी स्कूटर कशी करून घरा कडेन सोमतो आनी गायज पळोवया कोण पयली बारीक जाता तो हांव काय यो हांव जातलो बारीक फूल हांव जातलें पळय हांव जायत जाल्यार तूं म्हाका 5000 दितलो आनी तूं जायत नोरा फोतेई तोंडान बरें दिसता हांव तोंडान बरें दिसना आयक रे हांवें तें सोड हांव बारीक जायत जाल्यार तूं म्हाका 5000 दितलो 500 रुपया आनी तूं बारीक जायत जाल्यार हांव तुका 5000 दितलें
1,00,000 ना माझ्याकडं 5,000 दितल्या 20,000. तुझ्या बॉल्सातल्या काढून काढून आणि 5,000 सेव्हिंग केल्या त्यात तुका दिता ना सांग 20,000 दितले ना सांग तू लायता चॅलेंज चल कितल्या दिसाचे सो गायज हांव आनी हवी वेट लूज करपाची चॅलेंज लायता कितल्या हांव दिसाची येना तितून सांग कितल्या दिसाची चॅलेंज लायता एका महिन्याची एका महिन्याची हय चल फाल्यां पयलीं वचोन आमी हेल्थ सेंटरान आमची वेट चॅक करया हेल्थ सेंटर म्हणजे 10 किलो वजन देंवोवपाचें म्हणजे 10 किलो वजन देंवोवपाचें दात बी देवंक जाय फक्त हय म्हाका 10 देंवोंक जाय हं. तुका कितले देंवोंक जाय तू तर तू चष्मा काढून दवरीत जाल्यार तुजे 10 किलो देंवतले हट तू दाढी काढून दवर मरे तुजे आनी आतां केस दवर माड घालता तो तकलेक बट केले पचकोंक ना खरें तेच सांगलां खत्तल तू का पित्तल खत्तलो हं. आनी पित्तले न्हू काय आनी हाडयाम आमी कितें लेणे तू धाड कुत्र्यांनी मारून दवरला सगळ्या रस्त्याक काय आयच्या ब्लॉगान तुमकां हांवें स्पेशली सायकलूच चलोवन दाखयला न्हू हय रायडिंग एक्सपिरियन्स म्हाजो तुमच्या वांगडा शेअर केला आनी आमी एवरी टायम तुमकां लिंक करता डिस्क्रिप्शनान बायींग लिंक आयज परत एकदां सायकलीचोच धरता कोणी पळोवंक ना जाल्यार पळोवचो आनी फाल्यां तुमकां हांवें एक तगडो प्रोडक्ट हाडला सारको इको फ्रेंडली आनी ना इको फ्रेंडली कितें म्हणटा हांव कितें तरी बरेंच हाडला फूल पावर सारको न्हू हय आनी तुमकां असले प्रोडक्ट बरे बरे जाय जाल्यार आमच्या चॅनलाक मात सबस्क्रायब करचें पडटलें सबस्क्रायब करिना जाल्यार आमचे मागीर व्हिडियोज कोण पळयतलो न्हू गो आनी व्हिडियोज पळयता जाल्यार व्हिडियोज आमचे शेअरूय करपाचे न्हू तुमी शेअरूय करिना लायकूय करिना लायकूय कॉमेंटूय करिना. करिना जाल्यार आकाक पळय हय म्हाका पळयात कितें तरी शिकात म्हाज्या कडल्यान ओके सो पावसाचे दीस जाल्लेले आसा कमी आनी सिजन येयल्लो आसा दिवाळीचो आनी दिवाळी म्हटल्यार तुमकां खबर आसा आकाश कंदील आकाश दिवो सो पळया आमी आकाश दिवो करपाचे आसा आमच्या रुमार लावपाक सकयल लावपाक आनी घरा कडेन लावपाक सो पळया कसलो आमी आकाश दिवो करतात ते न्हू हय आनी मीन वायल आमकां एक पावरफूल रेस्टॉरंटानूय वयपाचें आसा जेवपाक सो तोय तुमकां व्लॉग घालता केन्ना तरी फाल्यां परवा केन्नाय अचानक येवं शकता न्हू आनी चॅनलाचेर जर नवे आसा लायक शेअर सबस्क्रायब हांव मेळटा तुमकां नवे इंटरेस्टिंग व्हिडियो टिल देन टाटा गुड बाय 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 सबस्क्राइब बाय करा सकरपराय करा सकरपराय